आमचें म्हणटा तें युजली गव्हर्मेंट कित्याक 1 जून आमचें बँड चालू जाता. आमी बोट्यो धोक्यार येयल्यो बोटी परत भायर वचना. 2 म्हयने देखून आमी गव्हर्मेंटाचे बँड मानून घेता. आनी हे बँड म्हणटा तें हांव जायच की दर्याक आमी इतले नुस्त्याक पीक जाता वो दर्याक इतलो डिस्टर्ब जाता आनी फायनली 2 म्हयने जर हें तर उरलें जाल्यार नुस्त्याची पीक सुबेज जावपाक शकता. सो तेका लागून जे गव्हर्मेंटान जे हे बँड घायलोले आहा हे बँड आमी मानून घेता. वर्सान वरोस आमी हे बँडाचे 2 म्हयने आमच्यो बोटी भायर वचना, आमच्या दर्याक भितर भायरूच वचना. पूण हे जे गव्हर्मेंटान जे आमकां बँड घायलो ते आमी मानून घेतला. तेजेर आनी प्रॉब्लेम कसलोय ना. जेन्ना आयज सगळे बोटकार चोय आतां तुका धोक्याचे दिसले पडटल्यो. सगळे बोटकार आपल्यो रापूण काडटा. थोड्यांक हो धोको ल्हान आहा म्हणून ही जेटी ही टेम्पररी जेटी म्हणून थोड्यांक बोट्या जाव काडूंक मेळोक ना. म्हजी बोट हो पळय तिका झाड काडूंक मेळोक ना. कित्याक मेळोना झाड काडपाक? कित्याक धाकटी आहा, पावना. आमची बोटीची सायज आहा अबावट 70 लेंथ फीट. आतां ह्यो तर 4-5 लागल्यो जाल्यार आख्खो धोकोच ब्लॉक जालो. सो तेका लागून आमी गव्हर्मेंटा कडेन कितें आमकां एक्सटेंशन करपाक मागलां. सेंट्रल मिनिस्टर जो येयल्लो फिशरी त्या कडेन आमी रिक्वेस्ट करून मागलां की तुमी आमकां वाडोवन दिया म्हणून. सो उतर दिला. सो तेका लागून हांव सांगता कित्याक आयज 3-4 दीस देखून हें झाड हाली करपाक आमकां सारको लुगारूच मेवना. सो तेका लागून हें बँड जे आमी आयज मानून घेतला आनी मानून घेता. गव्हर्मेंटाचो कायदे आमी पाडटा आनी जे कायद्यांचेर आमी ते बंद रावता. जेन्ना हे आयज आमी रावला म्हणटकच हे आमी सगळे आमचे जाव तशेंच आमच्यो डिंगी आमी वयर दवरता. जाव आमी साफ करता. स्पेशल आमी दर्यान राबून बिश्टो मारता. जाव साफ करता, वयर हाडटा, साया उदक घालता आनी एक कडेन दवरता. आमचे 2 वर्सांची सबसिडी सबसिडी म्हणना आमी युजली सबसिडी म्हणटा. इट इज नॉट ए सबसिडी, इट इज अ रिएम्बर्समेंट ऑफ वॅट. आतां हे 2 वर्सांचे आमचे पेंडींग आहा. आनी कितें आसता ह्या वॅटाचेर जे रिएम्बर्समेंट जे मेवता ते आमचे धाकटे बोटकार थोडे बोटकार ते रावता. बाबा येतलो आनी बोटीचेर आमचे पयशे मेवतले आनी आमकां बोटीचेर डिझल घालपाक मेवतले म्हणून. पूण हे भशेन जावंक ना. 2 वर्सांचे आयज आमचे पेंडींग आहा. सो डेफिनेटली गोरचो गव्हर्मेंट केन्ना दिता तो? कित्याक हे तर आमकां मेवले जाल्यार आमकां ते आमकां रिपेरिंगाक वो आमकां फुडलें सिजन चालू करपाक म्हळ्यार रेडी रावपाक हे आमकां जायती मदत जाता हाली. पूण मेळोंक ना. 2 वर्सांचे आयज पासून पेंडींग ना. सिजन बरें जालां. जाय जाण बरें जालें सिजन. थोडे जाण बऱ्या सिजन मनशांकूय लागून थोडे त्रासांनी पडल्या. हे फावटी बरेंच नुस्त्याक पंपर जायत जालें. पूण रेटा लागून बोट ओनरांक त्रास पडले. तांकां फावो ते भाशेन नुस्त्याचो रेट मेळो ना. आनी हे भाशेन रेट तर उणो जालो म्हणटकच जेन्ना नुस्त्याक बोटी घेवन येता आनी वयर रावन तर रेट तर मेळना जाल्यार प्रॉब्लेम जाता.